सोसायटींतल्यान तांदूळ आनी गंव चोरयेक वचपाचे प्रकार ह्या सरकाराच्या फाटल्या टर्मासावन सुरू आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. नागरी पुरवण खात्यान सोसायटींक बायोमेट्रिकात दिल्ली सूट सवलतीचो गैरफायदो घेवन खंय ही लूट चल्ल्या. तांदूळ गंव चोरपाचे प्रकार APL रेशन कार्डाचेर चड जातात. ह्या कार्डार 12 किल तांदूळ ₹8.5 किल जाल्यार 8 किल गंव ₹10 किलान मेळटा. रेशन व्हरपाक येवपी लोकांक बायोमेट्रीक स्क्रिनिंगा उपरांतूच कड्डण मेळटा. फाटल्या सरकाराच्या टर्मात नागरी पुरवण खात्यान हे पद्दतीन एक सूट दिल्ली. म्हयन्याचे 2 दीस लोकांच्या बायोमेट्रिका बगर दुकानदार आपले बायोमेट्रिकार रेशनाचे तांदूळ गंव दिवंक शकतालो. हे एके सवलतीक लागून रेशनाचो कोटा सोसायटींतल्यान कायदेशीर भायर काडून खंय लूट चल्ल्या. IAS अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस आणि गोपाल पार्सेकार नागरी पुरवण खात्याचो चार्ज घेत सावन बरेच स्क्रू टायट केल्यात. तांणी 2 दीस दुकानदारांच्या बायोमेट्रीक वापराची पद्दत जुलय-ऑगस्ट सावन बंद केल्या. ती सिस्टम बंद करीत सावन रेशनाच्या कोटाचो 40% खप पडला. म्हणजे हो एक्स्ट्रा कोटा खंय वतालो ताचो अदमास आतां येता. नागरी पुरवण खात्याच्या सगळ्या गुदावांतले तांदूळ आनी गंवाचे ऑडिट खंय सारके आसा. क्रायम ब्रांचीक सापडला तो माल तांच्या गुदावांतल्यान भायर सरूं ना म्हूण नागरी पुरवण खात्याचे संचालक गोपाल पार्सेकारान स्टेटमेंट केल्लो. ब्रेस्तारा सावन क्रायम ब्रांचीन नागरी पुरवण खात्याचे सगळ्या गुदावांतलो स्टॉक तपासूंक सुरवात केल्या. SP नितीन वाल्सनाच्या फुडारपणान क्रायम ब्रांचीन फोंड्या, बोरये, कुठ्ठाळचे नागरी पुरवण खात्याचे गुदाव तपासूंक सुरू केले. पुलिसांनी धान्याचे इनवर्ड आणि आउटवर्ड रजिस्टरांची फेर तपासणी केल्या. अटक केल्ल्या आरोपींनी दिल्ल्या माहितीच्या आदाराचेर क्रायम ब्रांचीन गुदावांनी ॲक्शन सुरू केल्या. नागरी पुरवण खात्यान आपल्या गुदावांनी चोरी जाल्ली ना म्हूण भुमिका घेतिल्ल्यान क्रायम ब्रांची खातीर केशीचो घुस्पो. ह्या प्रकरणाचो मास्टर माइंड सचिन नाईक बोरकार सध्या फरार म्हूण क्रायम ब्रांचीन प्रुडंटाक सांगले. सध्या 3 आरोपींक जामीन मेळ्ळा. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हाल गुदावांतल्यान चोरया वचना, ही सोसायटींची कर्मां. असल्या सोसायटींची चौकशी जातली. तेंच्यांनी टॅली केल्या उपरांत त्यांचो कोटा आसा. जे फेर प्रायस शॉप रेशन कार्डा वयल्यान जो जेंच्यांनी व्हरूंक ना तो कोटा त्या भायल्या भायर विकतात. म्हणजे हांगासर डिपार्टमेंट ऑफ सिवील सप्लायन डायरेक्ट विकूंक ना. काही फेर प्रायस शॉपवाले हो कोटा विकता पळय न्ही, तो कोटा जो धरलेलो आसा तो कोटा तो. म्हणून तांकां बाकीची इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. थोड्या जाणांक त्या खातीर हांवें स्ट्रिक्टली करूंक लायला. थोड्या जाणांक लास्ट 2 दिसांक जे बटन मारून तांकां जो हे करपाक दिता पळय न्ही तो प्रकार तो. त्या खातीर डिपार्टमेंटाची हितून फॉल्ट ना. बट तांच्या भितर एकदां तो डायरेक्ट स्टॉक व्हरतना बीन जो प्रकार तो करता त्या खातीर ते आतां खंयची शॉपां आनी कोण हाजेर तरी डिटेलान चल म्हटलां. आनी ताज्या उपरांत जो मनीस कोण हे सगळें करता पळय ताकाय धरलो वयतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.